नमस्कार, प्रुडंट मिडियाचे खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. मंगळारा गोंय बंदाचो ट्रक आनी बार्जवाल्यांचो उलो. बार्जी घालून न्हंय येरादारी आडावपाची तयारी. अत्यावश्यक सेवा चालू. मायनिंगांतले हजारांनी लोक देंवतले रस्त्यार. SSCचे विद्यार्थ्यांक सेकंड टर्म परीक्षा घेवची म्हूण शिक्षण मंडळान काडिल्लें परिपत्रक बेगोबेग घेवचे फाटी. मुख्याध्यापक संघटनेची मागणी. मुख्याध्यापक म्हणटात जानेवारीत परीक्षा घेतल्यार भुरग्यांचे जातले हाल. मलेरिया कामगारां वेल्यान भाजपा वावुरप्यांनी भलायकी संचालकाक घाल्लो आयस्क्रीम घेरावक पडलो चडार. भलायकी संचालकान भाजपाचे कार्यकर्त्याचेर फुलयले थापट. कार्यकर्ते चाळवले. 49 जाणांक अटक. शिक्षणाच्या माध्यमावेले याचिकेचेर हायकोर्टात निमणी सुनावणी मंगळारा. कोंकणी शाळा साल्वार करच्यो म्हूण कोंकणी भाशा मंडळान हायकोर्टांत घाली हस्तक्षेप याचिका. आनी खेळा मळार म्हापशें जालो बायकर्स फेस्टिवल. म्हापशें बोडगेश्वराच्या मैदानाचेर 2 दीस चल्लो मोटारसायकलींचो उत्सव. पळयात बायकर्सांचे स्टंट्स. आता खबर विस्तारान. गोंयचे मायनिंग साल्वार जावचें म्हूण ट्रकवाले, बार्जवाल्यांनी हेर मायनिंग डिपेंडंट लोकांनी मंगळारा गोंय बंदाचो उलो मारला. बार्जी आडव्यो घालून न्हंय येरादारी आडावपाची तयारी बार्जवाल्यांनी केल्या. फार्मसी, हॉस्पिटलां आनी हॉटेलां सोडल्यार हेर सगळ्यो सेवा बंद दवरच्यो असो उलो ट्रकवाल्यांनी मारला. मायनिंगांतले हजारांनी लोक मंगळारा रस्त्यार देंवतले. शाह आयोगाचो गोंयच्या मायनिंगेचेर चवकशी अहवाल तयार जाला. हो अहवाल केन्नाय जाहीर जावपाची शक्यताय आसा. बेकायदेशीर मायनिंगाक आळबंद धाडपा खातीर सध्या सगळेच मायनिंग बंद करतले काय कितें अशी भिरांत मायनिंगांतल्या लोकां मदीं पातळ्ळ्या. हजारांनी लोक ह्या उद्देगाचेर निमून आसात. सरकारान गोंयची केस केंद्र सरकारा सामकार सारकी मांडची आनी मायनिंग बंद करूंक दिवची न्ही. तशेंच मायनिंग डम्प्स विकपाक दिवचे. अभयारण्यासावन बफर झोन दवरून त्या वाठारांत मायनिंग बंद करचें न्ही अशे कांय मुद्दे घेवन मायनिंगांतले हजारांनी लोक मंगळारा शक्ती प्रदर्शना खातीर रस्त्यार देंवतात. पणजे मंगळारा तांचो मोर्चो येवपाचो आसा. सगळे लोक पळय ट्रक ओनर्स बी पळय जमीन ट्रक ओनर्स, बार्ज ओनर्स, मशीन ओनर्स तांणी डिसायड केलें की रिप्रेझेंटेशन करून सरकाराक कांय अर्थ ना. कारण हे सरकाराक जाग काडटलो जर जायत जाल्यार टोटल बंद करपाचें फाल्यां पणजे. सो फाल्यां मोर्चा काडपाक थारायला तांणी पणजे. आमी डेलिगेशन सगळें करून जालें. वी हॅव ट्रायड अवर लेवल बेस्ट. आमी रिटर्न रिप्रेझेंटेशन दिली, कम्युनिकेशन्स केली, रायटींग, पब्लीक अपील्स इन पेपरान केली, सगळें करून पळयलें. पूण कांय सरकाराक हाजो इल्लो सुद्दां सरकाराचेर फरक पडलो ना. So there is no point आनी परतून कितें आनी डेलिगेशन करून कितें आयकुपाचें तांचे कडल्यान. I have got involved myself in this matter, having anticipated that if there is a closure of mine on account of defunct attitude of the government, about 1,50,000 families will start starving. That is the reason why I have so much taken up this case. मायनिंगांतले हजारांनी ट्रक मंगळारा बंद आसतले. बार्जवाले ह्या बंदांत वांटेकार जातले. पोन्न्या सचिवालया सामकार मांडवीत बार्जी घालून न्हंय येरादारी आडोवपाची तयारी तांणी केल्या. And we will put the vessels near the Morcha area, no, and near the old secretariat. You will be submitting any memorandum. You are meeting somebody. You are meeting chief secretary or chief minister, anybody tomorrow. And what are your demands and what are your? No, we have already sent a demand to CM as to what is to be done.
Because what we are told is that this dumps clearance has to be done at the earliest. Otherwise, there is no quantity moving from Goa. No, and ट्रिपी सगळे देवल्या सगळे. पणजेच्यान आमचो खबराकार बासुरी देसाय. SSC शिकपी विद्यार्थ्यांक सेकंड टर्म परीक्षा घेवची म्हूण शिक्षण मंडळान काडिल्लें परिपत्रक बेगोबेग फाटीं घेवचें अशी मागणी गोवा हेडमास्टर्स असोसिएशनान केल्या. हें परिपत्रक मानून जानेरांत सेकंड टर्म परीक्षा घेतल्यार विद्यार्थ्यांचे हाल जातले अशें हेडमास्टर म्हणटात. गोंय राज्य माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान 16 सप्टेंबराक सगळ्या शाळांक एक परिपत्रक धाडून SSCत शिकपी विद्यार्थ्यांची जानेवारीत सेकंड टर्म परीक्षा घेवची अशें सुचयलां. ह्या परीक्षेक 70 मार्क दिल्यात. फर्स्ट टर्मांक 90, मिड टर्मांक 30 आणि सेकंड टर्मांक 70 अशे वट्ट 200 इंटरनल मार्क विद्यार्थ्यांक मेळटले. ह्या 200 मदले उण्यांत उणे 100 मार्क मेळोवपी विद्यार्थ्यांक बोर्डाच्या परीक्षेंत 10 मार्क दितले. सध्याची पद्दत लागू आसा त्या प्रमाण इंटरनल परीक्षेंत 100 परस चड मार्क मेळ्ळ्यार बोर्डाच्या परीक्षेंत 20 मार्क मेळटाले. त्या खातीर हे नवे परिपत्रक फाटीं घेवचें अशी मागणी संघटनेन केल्या. आनी म्हाका दिसता कितें ना की पूर्ण जो 90%, 85-90% बोर्डाचो रिजल्ट लागलेलो तो अंदू मातसो कमी लागतलो, कित्याक इंटरनल मार्क्स भुरग्यांक बरे मेळचे ना. ओपोज म्हणजे मिडल ऑफ द टर्म आयले न्ही आतां, आनी ताणें सांगलां कशें की सेकंड एग्जाम आसा ती थर्ड वीक ऑफ जानेवारी घेया म्हणून, आनी त्याच दिसांनी आमची प्रिपेरेटरी एग्जाम आसा. म्हणजे एकाच म्हयन्यात दोन एग्जामी आन्सर करप म्हळ्यार भुरग्यांचेर ताप न्ही. सेकंड टायम आनी एग्जाम नाका. पयलीं पळय इंटरनल असेसमेंट पुरो आशिल्लो 130 मार्क्स, त्याच भुरग्यांक फायदेशीर पयलींच्या भशेनूच दवरचें म्हणून. गोंय मुख्याध्यापक संघटनेन शिक्षणाचो दर्जो वाडोवपा खातीर सरकार आनी बोर्डाक जायत्यो सुचोवण्यो केल्यात. सरकारान तांचेर निर्णय घेवचो अशें मुख्याध्यापक संघटनेन मागलां. प्रोजेक्ट्स आनी असायनमेंट आनी दुसरे तरेचे रिटर्न वर्क हें इंट्रोड्यूस करा म्हणून. फक्त एग्जामीचेरूच भर दिवं नाका. आनी CBSE ICSE एग्जामिनेशन जे आसा बोर्ड आसा न्ही ते तांकां इंटरनल एक्टिविटीजांक चड म्हत्व दिता आनी एग्जामीक कमी म्हत्व दिता. ते धर्तीचेर करीत जाल्यार भुरग्यांक फायदो जातलो. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. मलेरिया कामगारांच्या प्रस्नावेल्यान भाजपा महिला आनी युवा मोर्चान भलायकी संचालक दोतोर राजनंदा देसायाक घाल्लो आयस्क्रीम घेराव चडार पडलो. तापिल्ले भलायकी संचालकान भाजपाचे एके वावुरपी बायलेचेर थापट मारिल्ल्यान आंदोलक चाळवले. निमाणे पुलिसांनी तांकां मारबडय करून भलायकी खात्याचे मुखेल कचेरींतल्यान भायर काडले. भाजपाच्या 2 जाणांक ह्या झटापटींत मार लागला. 49 जाणांक पुलिशेन अटक केल्या. फाटले 13 दीस उपास करपी मलेरिया कामगारांक सेवेत कायम करचे अशी मागणी करपी भाजपा महिला मोर्चा आणि भाजपा युवा मोर्चाच्या वांगड्यांनी सोमारा भलायकी संचालक दोतोर राजनंदा देसायाक त्यांच्या कॅबिनात घेराव घालो. मलेरिया कामगारांक जो मेरेन सेवेत कायम करिनात तो मेरेन कॅबिनातल्यान भायर वचूंक मेळचें ना अशें भाजपा वावुरप्यांचें म्हणणें आसलें. भाजपाचे वावुरपी आयस्क्रीम आनी आयस्फ्रूट घेवन आयिल्ले. ह्या वेळार भाजपा वावुरपी आनी दोतोर राजनंदा देसाया मदीं बरोच बोळा जालो. भलायकी संचालक दोतोर राजनंदा देसाय इतली बेजार जाली की तांणी कृष्णी वाळके ह्या भाजपा वावुरपीच्या कांसुलार मारले. हो सगळो बोळा जाल्या उपरांत पुलिसांनी कॅबिनात घुसून भाजपा वावुरप्यांक फोर्सान भायर काडले. पुलिसांनी खोटो घालून भाजपा वावुरप्यांक भायर मारले अशें भाजपा फुडाऱ्यांचें म्हणणें आसा. पुलिसांच्या मारपेटात जखमी जाल्ल्या सिद्धेश नायक आनी भावेश जांबावलीकाराक कांपाल क्लिनीक ह्या हॉस्पिटलांत घाल्यात. भलायकी संचालकाच्या कॅबिनात घुशिल्ल्या भाजपाच्या सगळ्या वावुरप्यांक पुलिशेन ताब्यांत घेवन पणजे पुलीस स्टेशनार व्हेले. सरकारी कार्यालयांत घुसून बोळा केल्ल्याच्या आरोपावेल्यान पणजी पुलिशेन 35 बायलां आनी 15 दादल्यांक अटक केल्यात. अटक केल्ल्या लोकांक बेगोबेग सोडचे अशी मागणी भाजपान केल्या. मलेरिया कामगारांचो प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार इफी जावंक दिवचे ना अशी शिटकावणी भाजपान दिल्या. एक म्हणजे मेडिक्लेम जी गोंया भायर दितात तो एक इशू, दुसरो युनिवर्सल मेडिकल स्कीमचो इशू आनी तिसरो मलेरियाचो इशू. अशे आमी 3 इशू घेवन गेल्ले आनी 3 इशू आमी तांकां पयलीं मेमोरेंडम 15 दिसां पयलीं दिल्लो आनी आयज आमी तांकां आन्सर विचारपाक गेल्ले. आमचें आंदोलन शांतपणान चल्लेलें. तांकां पर्पजली टार्गेट करून तांकां दोगांकूय हें केल्लें आसा आनी भावेश जांबावलीकर आसा तो ब्रेन हॅमरेज जावन ICUन आसा आनी तेजे हांगासर बरगडीक मार बसलेलो आसा सिद्धेशाक आनी तोय ICUन आसा. तेन्ना आमी भारतीय जनता युवा मोर्चा तेंचो आमच्या पोलीस फोर्साचो आनी गोवा सरकारचो काँग्रेस सरकारचो निशेध करता आनी बेगींतल्या बेगीन हे आमचे 3 इशू जर तेंच्यांनी आमची मागणी मान्य केल्यो ना जाल्यार आमी अशेंच आंदोलन परत करतले.
आणि इफ्फी आसा पळय न्हू इफ्फीच्या काळान आमी आंदोलनान इफ्फी उजवून लायतले हो आमचो नेक्स्ट स्टेप आसतलो. जी आमचे डायरेक्टर आसा हेल्थ डायरेक्टर राजनंदा देसाय तिने आमच्या 70 वर्सां महिला मोर्चाचे एक सदस्याचेर थापट मारलेले आसा. ते सुद्दां सगळ्या मिडियान कवर केल्ले आसा. त्याचो सुद्दां आमी हांगासर निशेध करता आनी तेजेर सुद्दां एक्शन आमी केस फायल करतले. भलायकी संचालक दोतोर राजनंदा देसायान भाजपा महिला मोर्चा वावुरपी कृष्णी वाळकेक मारपेट केली अशी कागाळ भाजपा युवा मोर्चान पणजे पुलिशेंत केल्या. पणजे पुलिसा आड भाजपान अशीच कागाळ पुलिशेंत केल्या. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार जेसन सुवारीस, चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार आनी देवेंद्र गांवकार. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.